आमची भूमी आसा त्याचो भूमीचो अपमान केल्लो आसा गलिच्छ भाषा वापरून त्याचो हांव जाहीर निषेध करता। त्याच प्रमाणे आयज हे सगळे युवक आमी जमले आसा, आमी एक कंप्लेंट दिल्ली आसा की तातूंत आमी अशें नमूद केल्लें आसा की हो प्रथमेश मावळुंकर हाचेर फौजदारी कारवाई करची आनी 24 वरांच्या भितर तो आयज पेडण्याच्या भूमीन ह्या लोकपान आसांक जायो ही आमची मागणी आसा। आनी ह्या मागणेक जो पेडण्याचो सिंगम पीआय आसा हेणे सहकार्य करचे आनी जशें हेच्या पयलीं कारवाई करून भितर घातलेले आसा त्याच प्रमाणे ह्या प्रथमेशाक ह्या भितर आमकां कोलाकोपाच्या भितर आसपाक जाय। सगळ्यांक खबर आसा की पेडणे म्हाल हो एक उत्कृश्ट म्हाल आसा, सगळ्या बाबतीन हो अग्रेसर आसा, कलेक जावं क्रीडाक जावं साहित्याक जावं। पूण आयज हो प्रथमेश एक कलाकार असून एक कलेचो तेणी गैरवापर केल्लो आसा, अनादर केल्लो आसा। हेच्या खातीर ह्या निर्लज्ज माणसाक आयज 24 वरां भितर पेडण्याच्या ह्या भूमीन हे लोकपान घालपाची अशी मागणी पीआय साहेबा कडेन करतात। हांव ह्या पुलिसांकडे मागता, सरकाराकडे मागता, अशा पद्धतीचे जे लोक ह्या पद्धतीचे गाळी घालतात, करतात ताका बेगिनात बेगीन अरेस्ट करचो आणि ताका भितर जो आसा तो घालचो अशी मागणी जी आसा ती आमी सगळे पेडणेकार भाव जे आसा ते करता। या प्रथमेशाचेर बेगीन एक्शन जावची, चडांत चड आमी 24 वरां दिता। आता 8 वरां जाल्लेली आसा, फाल्यां सांजच्या 8 वरां पयलीं प्रथमेश मावळीकर आणि तेजो दुसरो कोण साथी आसा तेजें नांव आमकां खबर ना, त्या दोगांयच्या बद्दल इन्व्हेस्टिगेशन करचें पुलिसांनी आणि त्या दोगांयकूय हांगा हजर करचे आणि आमच्या सगळ्यांच्या समक्ष त्या दोगांयनी हांगा पेडणेकरांची माफी मागपाक जाय अशें निवेदन आमी हे हांगा बरयलेलें आसा। तुमचो सगळ्यांचो ह्या निवेदनाक सपोर्ट आसा न्हू? जसो त्यांनी अपलोड केला सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ तसो त्यांनी चुकी मागपाची, हय चुकी मागल्या उपरांत आमी व्हिडिओ काडटलो आणि त्यांनी अपलोड करपाचो तो, ही माझी अपेक्षा, अशी अपेक्षा। आम्ही कोणाक सोडचे ना, आम्ही पेडणेकार आहा, आमच्या भाशेचो आमकां खूब अभिमान आहा। सोडचे ना रे, सोडचे ना, प्रथमेशान हेणी जाता तितले बेगीन पुलिसांनी हेका अरेस्ट करून हांगासर हे भाशेक लागून हांगासर तेणी आवाज उठयला। आमी सगळे पेडणेकार हांगासर जमलेले आहात, तेका लागून जाता तितले बेगीन पुलिसान तेजेर एक्शन घेवन तेका हांगा हाडचो। अभिमान पेडणेकरांचो जो अपमान केल्लो आसा तो तेका तेणी तेजी माफी मागपाची, जग जाहीर माफी मागपाची अशें तेका आमी आव्हान करता आणि पोलिसांक आमी विनंती करता की बेगींतल्या बेगीन तेचेर तुमी कारवाई करपाची।